देर इज अ स्टील स्कोप इन द एड्युकेशन. हांव कित्याक सांगता स्कोप म्हणून, बऱ्याच जाणांक बरीचशी फिल्डां खबर ना. आमी रिसेंटली आमच्या रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सीच्या मार्फत गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची स्कीम इम्प्लिमेंट केल्या टू स्कील द यूथ. आणि टू स्कील द यूथ हे करता आसतना म्हणजे आमी 18 NGOज सिलेक्ट केले, 12 NGOज सिलेक्ट केले की तांच्यांनी ट्रेनिंग दिवपाची आमच्या अनएम्प्लॉयड युथा खातीर. आणि ती ट्रेनिंग दिवपा खातीर 100% फंडींग बाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया दिता. आमी फक्त फॅसिलिटेटर म्हणून काम करता. आणि त्या युथा खातीर 3 म्हयन्याची ट्रेनिंग, तांकां ट्रेनिंग दिवप, तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग, युनिफॉर्म फ्री, तांकां स्टायफंड फ्री, आणि मागीर तेंची प्लेसमेंट करप. आणि हे जर तुमी पळयशात जाल्यार ह्या 12 कंपनीजच्या मदीं 11 कंपनी गोंयाच्या भायले आशिल्ल्यो. 11 कंपनी गोंयाच्यो भायल्यो आशिल्ल्यो. दे आर ट्रेनिंग द यूथ इन द स्टेट ऑफ गोवा. पयरूच हांवें तेच्या आनी ओन्ली 1 कंपनी वीच इज फ्रॉम द गोवा, वीच इवन द सोसायटी फ्रॉम द गोवा. रेस्ट ऑल कंपनीज आर फ्रॉम द आउट ऑफ गोवा. म्हणून भाऊन जें म्हटलें पळय न्ही, आमकां वेरियस सॅक्टर्स जे अजुनूय खबर ना, त्या सॅक्टरांनी म्हाका दिसता युथांनी थोडोसो रिसर्च करपाची गरज आसा. अजुनूय गोंयांत खूब कितें काम आमी करूं शकता.